गोंय गुन्यांवकारी घडणुकांचे हब जावपाक लागला। खून, चोरी, अपहरण, मारहाण, लैंगिक अत्याचार आणि आता रस्त्यार आडवून खंडणी मागपा सारखे धक्कादायक प्रकार उक्ताडार येवपाक लागले। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 70च्यान मोपा विमानतळाचेर वता आसतना कुळण कारापूर वाठारांत फाटलाव करून भर रस्त्यार मुआद शेख हाची गाडी आडायली। ताचे वांगडा ताचो सोयरो आशिल्लो। इतलेच न्हय तर गाडी आडावन तांकां भायर काडले आणि तांचे कडल्यान सुमार 10 लाखांची खंडणी मागली। पैसे दियात ना जाल्यार जिवे मारून उडयतले अशी धमकी लेगीत तांकां ह्या वेळार दिली। हो सगळो भयानक प्रकार त्याच वेळार पुलिशेक कळयल्ल्यान दोगा दुबावितांक हाची सुरूच लागना फुडें तांणी घडणूक थळावेल्यान फुचो काडल्यो। मजगतीं ह्या प्रकरणाची दखल घेवन दिवचल पुलिसांनी रोखडोच तपासाक सुरवात केली। निमणे ह्या प्रकरणात सामील दोगाय दुबावितांक धरपाक दिवचल पुलिशेक यश आयलें। सलमान खान आणि मकसूद खान अशी अटक केल्ल्या दुबावितांची नांवां आसात। फुडलो तपास सुरू आसा। मुआद शेख हांणी दिवचल पुलिशेक कागाळ दिल्ली। हे कागाळीची नोंद करून दिवचल पुलिशेन तपास काम हातांत घेतिल्लें। तपासा उपरांत मुआद शेख आनी ताच्या नातलगाक धमकी दिवपी ते तरणाटे फोंडे वाठारांतले आशिल्ल्याचे कळटकीर दिवचल पुलिशेन सलमान खान आनी मकसूद खान ह्या दोन तरणाट्यांक धरपाक येस मेळयलें। ह्या प्रकरणाचो दिवचल पुलीस फुडलो तपास करीत आसात। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।